कोंकणी नाटक लंडनाचेर स्वारी मारपाचें आसा। कला चेतनाकच न्हय तर पुराय गोंयाक ही अभिमानाची गजाल। गोंयांतल्या गोंयकारांनी हें नाटक तकलेर घेतलेंच। आतां लंडनांतल्या गोंयकारांक म्हादय पळोवपाची आस लागल्या। वट्ट 7 शोज लंडनान जावपाचे आसा। पळयात पुराय बातमी। तुझ्या बापाय दुसरो कुतूच जालो म्हणून गाव भर पेडे वाटिल्ले बरे केले वाटे करता मुता वाटे करता। गोवा आर्ट अँड कल्चर आणि यूथ गोवन असोसिएशन UKच्या जोड पालवान गांव जाला जाणटो हाचो खाशेलो प्रयोग लंडनान जावपाचो आसा। कला चेतना वळवयचे हे कोंकणी नाटक। राजदीप नायक ताचो निर्मातो। सुचिता नार्वेकारान ते बरयला। म्हादयची वळख तातून बेस बरे तरेन घडयल्या। 20, 21, 22, 23 आणि 24 तारखेक वट्ट 7 शोज जातले। आदी आयकात कार्लोस फर्नांडिसाक। गांव जाला जाणटो हो कोंकणी ड्रामा तुमच्या मुखार दवरता गोवन आर्ट अँड कल्चर विथ द कोलॅबोरेशन ऑफ यूथ गोवन असोसिएशन UK तुमच्या मुखार हाडटा। एक पार्ट सांगता गांव जाला जाणटो तुमकां सगळ्यांक उलो मारता आनी तुमी सगळे गोंयकार भाव भयणांनी येवन चोयते बऱ्यांतलो बरो ती ड्रामा। नाटकाचो निर्मातो आणि अभिनेतो राजदीप नायक आणि नाटकातली अभिनेत्री आणि लेखक सुचिता नार्वेकारान गोंयचे कोंकणी नाटक पयलेच खेप लंडनाक वता हाची चड खोशी जाल्ल्याचे सांगले। नाटक बरोवपी सुचितान तर नाटका फाटलो हेतय सांगलो आणि कित्याक ते लोकांनी तकलेर उखलून धरले तेवूय सांगले। सगळी टीम आसा। पयले फावट आमी लंडन टूर करता आनी हो लंडन टूर करपा फाटलें कारण इतलेंच की हे नाटक गोंयकारांनी आपलेशें मानून घेतला। कारण हे नाटक गोंयच्या विशयाचें मातयेचें नाटक, हे उदकाचें नाटक। ह्या नाटकाचे आमी पाय तियात्री सोलान 6th रिपीट शो आयचो हो आनी आमकां पयले फावट तियात्राचो ऑडियन्स आणि नाटकाचो ऑडियन्स एकीकडे बसून पळयता। आनी आमी खूब वर्सां चिंतताले की गोंयान आमी नाटक पळयता ते फक्त हिंदू पळयताले, तियात्र पळयताले तो फक्त कॅथलीक ऑडियन्स पळयतालो। पूण आमचो एक प्रयत्न आशिल्लो की ह्या दोनूय ऑडियन्साक एकीकडे हाडपाचो आनी तो प्रयत्न आमचो ह्या नाटकान सक्सेसफूल जाला। एक्चुअली आमचो फाटलें नाटक जें काणी नव्या युगाचें आशिल्लें तातून एकठांय हाडलेलें आनी हें नाटक गोंयकारांक चड आवडला। कारण हो ज्वलंत विशय आसा, रिसंट विशय आसा। म्हादय आमकां कितली म्हत्वाची, आमी हांसयता दाखयता आनी लोकांक मानवता म्हणून सगळ्या थिएटरांनी शो आमचे हावसफूल जाता। आनी पयले फावट आमची सगळी टीम लंडनान आमी 16 तारखेक भायर सरता। 20, 21, 22, 23 आनी 24 अशे 5 दीस थंय 7 शो जावपाचे आसा, 7 शो। सो ताजे डिटेल्स आमी खंय खंय येता ते सोशल मिडियाचेर घालतले। म्हणून सगळ्यांक विनंती करता जे लोक आमचे भायर आसा, आमचे भाव लंडनाक आसा, हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं गोंयकार, जो गोंयकार आसा ताणें मुजरत घेवन नाटक पळोवचें। कारण हे नाटक प्रत्येक गोंयकाराक आपले कशें दिसता म्हणून ह्या नाटकाचे शोज हावसफूल जाता आनी लोक भरभरून आमकां रिस्पॉन्स दिता। कोंकणी नाटक पयले फावट भायर वता आनी गांव जाला जाणटो, जरी ताका गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाक मान मेळटा आसलो तरी हांव म्हणटा हो मान कोंकणी नाटकाचो आसा आनी हो पुराय गोंयकारांचो मान आसा आनी तो आमी गोंयकारांच्या पांयाचेर रोखता। कारण तांणीच आमकां आशिर्वाद दिले आनी तांच्याच मोगा खातीर जे आमचे क्रिश्चन तियात्रिस्ट भाव जावं किंवा जे क्रिश्चन ऑडियन्स आसा किंवा हिंदू ऑडियन्स आसा ह्या सगळ्यांच्या मोगा खातीरूच आयज आमी लंडनाक पावता आनी पयले फावट आमी भायर वतात। गांव जाला जाणटो खरें म्हळ्यार एक्चुअली म्हणजे नाटक हांवें सुरू केल्लें ते आमचे गांव पयलीं जाणटे जावपाक लागले। कारण गांवांतले तरणाटेच वचपाक लागल्यात आनी ते आपल्या सुखसोयी खातीर शारांनी वचून सेटल जावपाक लागल्यात। पण म्हाका अशें दिसलें की गांवांत पयलीं जाणटेलो, पयलीं आमचो पुर्वज कित्याक आयिल्लो काय। सो ह्या सोदान वतना तो आयिल्लो तो उदकाच्या सोदान। आनी आयज म्हादयचो जेन्ना विशय येता तेन्ना आमकां कितलेशे जाणांक म्हादय बद्दल पडिल्लेच ना, पडिल्लें ना म्हणच्या परस आमकां म्हादयचें इम्पॉर्टन्स खबर ना। ते इम्पॉर्टन्स लोकां मेरेन, तरणाट्यां मेरेन खास करून पटोवन दिवपाचो म्हजो एक ल्हानसो प्रयत्न आशिल्लो गांव जाला जाणटो ह्या नाटकांतल्यान। आनी म्हाका दिसता की खुबशे यंगस्टर्स येवन हे सांगतात की म्हाका म्हादय कितें म्हणून खबर नाशिल्ली, पण आयज नाटक पळयल्या उपरांत दिसता की आमी हाच्या बद्दल जागृत जावपाक जाय, आमी आवाज उठोवपाक जाय म्हणून। आनी जी एक पॉझिटिव्ह सायन कशी म्हाका दिसता। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकार।